dobro bresta de moga jana कोंकणी भाषेतली नेकत्र या कार्यक्रमाचा आवराईमध्ये टिकून आताकडे म्हणजे नंबर जोडतो 9845419482 तुमच्या संपर्क खातीर आयचे एपिसोड जावनचा 178th आनीक 200 एपिसोड जावंक आमी लागी लागी आसा 2 सेंच्युरी मारूंक आनी असले एका पर्व काळार आनीक या संभ्रमाच्या दिपावळी आमची व्हडली बेस्तां आराम जाल्यांत कोंकणीचो संभ्रम सगळ्यांनी आराम जाला डॉन बॉस्को हॉलाचें काम आखेर जावन आयलां आनीक सद्याक तें परत कले खातीर आनी नाटकां खातीर उक्तें जावचें आसा जानेवारींत म्हणली संतोशाची खबर सगळ्यांनी आसतना आमच्या मदें एक मालगडो कोंकणी बरयणार आनी हर एक पोवटी कोंकणी म्हळ्यार ताका आमी केदाळे म्हणचे आसा तुमी पांय खाले सोलोन वेचे एक बरयणार म्हणून सगळो मंगळूर आनी सगळे मुंबय आपल्या व्हेकल ताचे कडेन सोलोनूच सगळ्यांक मेळ्ळो न्हू एक भोव परिचित हंबल कोंकणी रायटर म्हणून येता आमी आमच्या मदें आसा नवीन कुलशेकर म्हळ्यार मात तुमकां समजता लॉरेन्स आल्वारीस म्हळ्यार तुमकां परॅप्स कोण म्हणून कळोवंक जायना ताचें ओरिजिनल नांव लॉरेन्स आल्वारीस आनीक ताची येजमान आपोलिन आल्वारीस आमचे सांगात आसा नवीन कुलशेकर कोंकणीचो मालगडो एक बरयणार कानडी लिपी बरयणार रोमी लिपी आनीक देवनागरी लिपी ह्या तिनूय लिपींनी बरोवन आपले यशस्वी भोव हंबल रितीन कांय व्हडले दंबाचार करनासतना कोंकणीची सेवा करचो आनीक 17 बूक प्रकट जाल्लो सुमार 15 भर नाटकां बरयल्लो तितले मात न्हय पटल्या 50 वर्सांनी 40 वर्सांनी कोंकणी सेवा करचो एक मालगडो बरयणार आमच्या मदें आसा नवीन कुलशेकर लॉरेन्स आल्वारीस आनी ताची पत्नी आपोलिन आल्वारीस स्वागत म्हणटा तुमकां दोगांयक सांगा तुमी नवीन कुलशेकर तुमी कुलशेकर म्हणून कळटा सांगा कुलशेकर खंय जालें आतां एज्युकेशन कशें जालें आनी परत सांगा खरें तर हांव जल्माल्लो केलाऱ्या पिरगजेंत केलाऱ्या इगर्जे लागींच म्हजें आवय बाबाचें घर आहलें 1940 आनी 26 ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर म्हजो जल्म जाल्लो तेंच पोरपोर जालो हय पोरपोर जालो म्हयनो जाता आतां म्हयनो जावन आयलो हय एकत्र येताले ओके थंय आमी म्हज्या ल्हानपणारच म्हज्या आवय बापायन मागीर घर बदलिल्लें आमी वामनजेर गेले वामनजेरतान हांव म्हजें शिकपा खातीर केलाऱ्या इस्कॉलाक येतालो शेजारच्या भुरग्यां वटू वामनजेरतावन केलाऱ्या पिरगजेक येवन सोलोणून येताल्या पात्रांची वाट वय आनी मायन केदाळे सांगचें आहलें चलतना येणे पळोवन चल जडा आनी मस्त जडे वय मस्त जडा आनीक जीवदाळींचें बें आसलें तसलें इन्सिडंट्स म्हाका जाल्लें आसा मागीर एज्युकेशन कितलें म्हणसर जालें तें म्हजें एज्युकेशन गांवांत म्हजें एज्युकेशन सांगचें जाल्यार 2री क्लास म्हणसर जालें हय पूण त्या उपरांत कारणांतर म्हाका घरा रावत जाय पडलें कित्याक म्हज्या घरची परिस्थिती तशी आसली आनी त्या काळार तशीच आसली 2 म्हळ्यार हांगा 200 येता ते व्हडले विशीं कांय ना इट्स ऑल कॉमन तशें मागीर हांव म्हज्या 11 वर्सांच्या प्रायर काम करूंक लागलो घरच्या परिस्थिती खातीर एक तर हांगासर सेंट एलोसियस कॉलेजीच्या प्रेसांत एक 6 म्हयने काम केलें प्रेसांत एलोसियस कॉलेजीचें वय ब्रदर कल्लच्चुगी मोळे जोडिसुगी कशें आहलें मोळे लेटर प्रेस आयला ते दाळा ब्रदर नाल्वत्तो तो फॉरेनर तो थंयचो मॅनेजर आसलो हय नाल्वत्तो बारी बरो ब्रदर तो लांब दीग तळटो माळ कसो पूण सगळ्यांक मोगासो ताणें आमकां बरें करून सांबाळिल्लें पूण दिवचो सांबाळ पावनातल्यान 6 म्हयन्यांनी तें सोडलें आनीक कोडयाल प्रेसाच्या कांगनाडी शाख्यांत कामाक लागलो कांगनाडी शाखो घालो वय फादर मुल्लर हॉस्पिटलाच्या कुशीकच आसलो मागीर थंय एक लेटर प्रेस आहलें लेटर प्रेस नासलें मागीर घालें
थंय शॉप आसलें तांचें विकऱ्या शॉप विकऱ्या shop. आनी भितर बूक बायंडिंगाचें हें आसा आनी हांव बूक बायंडिंगान नंबर 1 आसलो हय तशें जाल्यार थंय काम केलें पूण काम करता करतना दिवसो सांबाळ पावना जालो हय आतां थंयच्यान मागीर सीदा कुडल प्रेसाक तांणी म्हाका व्हेलो त्या वेळार आमचो बिस्प बाजील मॅनेजर आसलो बिस्प मागीर जाल्लो तो मॅनेजर आसलो ताणें म्हाका कंपोजींग आनी प्रिंटिंगाक घालो भास म्हाका अशी कन्नडा लिपी येताली इंग्लीश हांव पळोवन पळोवन शिकलो ABCD पुरा आनी ते मोळे जोडटाना पळोवन कंपोजींग शिकलो कंपोजींग गेलो ट्रेडल मशीन आसली ते हय इन्विटेशनां छापचीं तें करनासलो तें करून जाताच थंय हांव सुमार 1960 आनी 5 इसवेंत म्हजो बापल्यो जोसाल हय हय म्हजो बापल्यो जोस आल्वारीस प्रख्यात कादंबरीकार मित्रागार तो बॉम्बेत सोडून गांवांत येवन मित्राचें प्रेस स्टार्ट केलें एका भागीदारा वटो ताणें म्हाका आपयलो आनी ताच्या प्रेसांत सुमार 11 म्हयने हांवें काम केलें ताणें दिवचोय सांबाळ म्हाका पावलो ना ते कित्याक म्हूण तुमी विचारनाका त्याच काळाची परिस्थिती आसा वय हांवें म्हज्या बॉम्बेंत आशिल्ल्या बापल्याक बरयल्लें म्हाका एक थंयसर काम पळया म्हज्या घरची परिस्थिती तशी आसा म्हूण तुरंत ताणें म्हाका बॉम्बे ये म्हूण सांगलें मुंबई सर्ग हय तशें म्हणून जुनाच्या 1966 1960 आनी 6 इसव्यांत जुनाच्या 14 तारखेर सर्गा पावलो बॉम्बेच्या सर्गाक मॅट दवरलें पूण थंय गेल्या उपरांत म्हजें जिवन बदल्लें म्हणयत म्हज्या बापल्यान काम सोदून दवरलें एका दुसऱ्या एका कंपनींत पूण म्हजो बापल्याचो पूत लॅन्सी म्हणून तो कॅनरा बँकांत आसलो ताणें सांगलें ताच्या बापायक डॅडी तुज्या पुतण्याक त्या कंपनींत कामाक लायनाका ताका हांव आपोवन व्हरतां अशें ताणें म्हाका आपोवन ताच्या घरा व्हेलो पोर्टांत एक कारकोळगराचें प्रेस आसलें त्या प्रेसांत म्हजे एक्सपिरियन्सा प्रमाणे म्हाका थंय काम लाभलें गेल्ल्या दिसांत रावलो थंय 1 वर्स काम करून जाताना कॅनरा बँकान म्हाका रीण मेळ्ळी पूण त्या आदींत हांव बॉम्बे गेल्ल्यात म्हयन्यांत जुनांतच परेल कन्नडा मिडियम इस्कॉल आसलें थंय हांव जॉयन जावंक गेलो म्हज्या भावान म्हाका आपोवन येलो हांवें 5वेक एडमिशन विचारलें 5वेक दिताले नॉलेज वायज हांवें तांकां एग्जाम आनी दिली तरी पूण तो हेडमास्टर बारी जोर म्हणलो तिसरेक तूं बसत जाय येवच्या वर्सा तुका 5वेक दिता म्हणलो नॉर्मली तशें जायत म्हळें तिसरेक बसलो आनी ताका जाय आसल्याचे की चड मार्क्स काडले पूण ताणें परतून म्हाका पाटीन 4थेक बसयलो जंप करून वय म्हाका राग आयलो म्हज्या भावाकय राग आयलो ताणें म्हळें सोड तें इस्काल तूं सोड म्हणून ऑक्टोबरांत मस्जिद बंदरार आमचें सेंट जॉन्स नायट स्कूल आसलें त्या हायस्कुलांत गेस्ट स्टुडंट जावन 6th स्टँडर्डाक हांव बसलो ताच्या वयर वय आनी थंय हांव 1973 त्या वेळा 11वेंत SSC थंय पास जालो आनी SSC पास जाल्ल्यानंतर हांगा म्हाका कॅनरा बँकांत बडती मेळ्ळी तुका त्या वेळा परत बँकान 10वी पास जाल्ल्याक व्हडलो पोस्ट बडती मेळ्ळी ताच्या उपरांत हांवें शिकचें रावूं पूण करस्पॉन्डंट कोर्स करून BA सनद जोडली मस्त हे काय कोता तुका थाळी पेटून अभिनंदन पाठवचे चली गजल कित्याक म्हळ्यार तुज्या बरी आमच्या गांवचे मस्त जण मुंबई वचून डिग्री जोडून व्हडल्या व्हडल्या पोस्टार आमी एक्चुअल मास्टर्स केल्यांच्यावर चड सांबाळ धरतले आसात आनी म्हज्या त्याच टायमार आमचे हांगाचे तुळव्यांचे भुरगे मोगरांचे दिवरांचे आनी कोण म्हणटात त्या सगळ्या जातींचे भुरगे नायट स्कुलांत वचून
शिकताले आनी दिसाक हॉटेलान काम करताले आनी तेच तशे शिकल्ले भुरगे तांची मॅट्रीक जाताच व्हडल्या व्हडल्या पोस्टार तुजी आल्वारीस आमी खंय मेळ्ळी मागीर सांग सांग गावांत गावांत आल्वारीस आमी आमकां गांवांतच मेळ्ळी कशें सांग तुज्या विशयात सांग हांव म्हजे कजन बॉम्बे आसले आं. ते कजन हांकां हांवें पयशिल्ल्यान सैरें ताच्या कडेन काजर म्हणच्या बदला तुज्या कडेन जालो तो ना तशें न्ही ताणें म्हाका हाची वळख करलें सैरीक ताणें केली मनीस बरो म्हणून कजन मनीस बरो म्हणून वय तशें ताणें वळख करून दिली तशें आमचें सेरीक जाली सैरीक जाली मागीर वळख करून दिली ना ना सैरीक ताणेंच तांचे थ्रूत जाली आनी म्हज्या घरचीं पळोवंक येयली तुजो गांव खंय हांगा तुजो निर्मार्ग निर्मार्ग केल रायता सड्ड पयस ना ना लागीं म्हज्या पयले जाल्यार सड्ड पयस म्हज्या आवयचें घर केलरे आनी ही बरी वळखता ताचे घरची तशें मागीर मागीर इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत म्हाका वळख व्हडल्या फेस्ताक गेल्यार एक म्हाका वळख जाली एक ब्रेक काडण्याचो वेळ जाला कोंकणी भाशेन लेखन कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा नवीन कुलशेखर लॉरन्स आल्वारीस म्हणून न्हू ताचें नांव आनीक आपोलीन आल्वारीस तुमचे मुखार आसात तांचें साहित्यीक जिवन इट इज फॅन्टास्टीक आनी ताणी केल्ली साहित्य कोंकणी साहित्याची सेवा निजायकी वाकण तिथं चली रावय आमचे सगळ्या पळ्या बिफोर कोंकणी भाशेन लेखत राहा एक ब्रेक काडून घेता स्वागत मुखार कोंकणी भाशेंतली लेखक ह्या कार्यक्रमाचो हांव आज एक एक मंगळूरकारांक एक एक भोव एक तेंको दिल्लो कोंकणींत नवीन कुलशेखर मुंबईंत एक तेंको दिल्लो कोंकणीच्या कामाक नवीन कुलशेखर आमचे सगळ्यात आसा लॉरन्स आल्वारीसाचें नांव आनी ताची पत्नी आपोलीन आल्वारीस आसा बॉम्बेंत तुवें कोंकणीक म्हळ्यार गांवच्या हांगा पत्रिकांक दिल्लो इसलो तेंको दुसरे कोणूय दिल्लो म्हाका गोत्र आतां आमचे हे आनी कोण कोताय आतांचे दिवना म्हणून ना बट मुस्तू पेपरांक हांगाच्या हांगा तूं थंय कलेक्शन करचें गी या करचें खंयच्या खंयच्या पेपरांनी तुवें काम केलें कोंकणीक कसो तुका ओडलो कोंकणी तें म्हाका चड व्हड सुरू जाल्ली म्हज्या बापल्याच्या प्रेसांत आणूनचो हय आमचे जोसा आल्वारीस जोस आल्वारीसाच्या प्रेसांत आणूनचो आनी म्हजें बरापी थंयत हांवें सुरू केल्लें पूण बॉम्बे गेल्या उपरांत बापल्या लागीं संबंद आनीक चड जालो कित्याक म्हज्या जोसान सांगलें म्हज्या बॉम्बेचें कलेक्शन काम तुवें करी जाय थंय गेल्ली पत्रिका तुवें थंय हप्त्या पत्रां येतालीं तें लिगोर लोबो म्हणून एकलो लिगोर किन्निगोळी लिगोर लोबो किन्निगोळी ताणें तो मस्त मदत करतालो हरएका सुमार एक 50 दुकानां आसलीं त्या 50 दुकानांनी मित्र पावताले जेलो पावतालो हरएका हप्त्यांत वचून ताचें कलेक्शन हांवें करचें आहलें घालचें ताणें कलेक्शन कलेक्शन हांवें करचें आहलें तें करून हरएका हप्त्यांत जाल्लें कलेक्शन तूं बँकांत आहलोय त्या दाडा हांव बँकांत आसलो कॅनरा बँकांत आसलो घाटकोपर ब्रँचांत तशें कलेक्शन करून तांचें कलेक्शन हांव तांकां धाडटलो मित्र जेल्लो ताच्या उपरांत काणीक ताच्या उपरांत आमच्यो विल्पीच्यो कॅसेट्यो मॅलविनाच्यो कॅसेट्यो आनी हेर थोड्यांचे एक दोग 50 गडी कॅसेटी घालतलो तूं कॅसेट्यो 50 गाड्या घालनातलो कॅसेट्यो खंय चड डिमांड आसा त्याच शॉपांनी घालतलो साकिनाका अंधेरी बायकला आनीक बॉम्बे पोर्टांत ह्या एरियांनी कॅसेटींक डिमांड आसतलो त्या एरियांनी घालतलो म्हणजे एक 10 दुकानांनी घालतलो म्हळ्यार सुदारण बॉम्बेंत कितली पेपरां वयताली त्या काळाचेर त्या काळार सांगचें जाल्यार मित्राच्यो तो प्रत्यो हप्त्याक 2-2.5 हजार येताल्यो आनी लोक मुंबईंत मित्राच्यो प्रत्यो 2.5 येताल्यो 2.5 हजार विकून येताल्यो हो म्हळ्यार अरावंड कितल्यो येताल्यो थंय आनी एक 50 कॉपी 100 कॉपी सोड येताल्यो थोड्या दुकानांनी 200-250 कॉपी बायकला जॅकॉप स्टॉल तातूंत ते मेन आनी आमच्यो क्रिस्तांव भयणी बरा कामाक घरांनी काम करतल्यो टॅक्सी ड्रायव्हर आनी हेर कंपन्यांनी काम करचे पुरा येवन ते दास पडटाले मित्राय लागीं नांगी म्हण सारन येताले वय की जोस आल्वारीस आसताना वय वय वय
ताच्या जो सालो मित्र कितलो प्रिंटर जालो सुमारे 5000 साडेत म्हणयात एक पत्र त्या काल 1966 गी हे हय 1966 दादा एक- 66 67 ताका एक 68 5000 कॉपी प्रिंट जातले म्हळ्यार आनी ताच्या फाटल्यान तुमी पुरा म्हळ्यार निस्वार्थ सेवा करतले म्हळ्यार कोंकणी खातीर आमी ताळयो पेटून तुमकां एक अभिनंदन दिवचें तले काम ते कित्याक म्हळ्यार आज आज कोंकणी म्हळ्यार एकाडवायचे पयशे आनी तांणी वोचर दिल्यार मात करचे तली एक परिस्थिती या आनीक लेगी एक तलेत लायनीचेर आसा आमी जमा पूण त्या त्या वेळाची गजाल दिसांनी वेगळी एकाडमी नातली या खंयचीय नातले त्या वेळाची गजाल वेगळी सगळे जण कोंकणी म्हणटाना जीव सोडटाले बॉम्बेन म्हणजे कितली पेपर आली पैनारी आलो न्ही? पैनारी आलो हा. मित्र कोण? सांगात संपदा कोण? पैनारी सांगात मित्र हांचे दोगांचे कॉम्पिटिशन विकऱ्यांत हो. आनी दोगांची विक्रो समासम जातालो ओहो LMD कोस्ता तसो ओनर आसलो हा. एडिटर मार्क PD सोजा हा. ताच्या उपरांत बदलल्यात एमपीडी सोजा मार्क म्हळ्यार एमपीडी सोजा गे ना PD सोजा पीडी सोजा आमचो पीडी सोजा वय वय ताका सगळे नांव घालनातलो तो PD सोजा पीडी सोजा वय पीडी सोजा बरे बरो मनीस बरो संपादक हा. तो संपादक आपण आतां निवृत्त जाल्या उपरांत पैनारींत मागीर दुसरे आयले दुसरे आयले वय वय, वय तशें जालें. न्ही आतां तूं तितले कलेक्शनांनी करतना त्या दाळाच्या रेटीर कितले रुपये येताले 2,500 एका पत्राचें मोल 2-3 रुपये आसलें त्या वेळार समजा सुमारे एक 2,000 पत्यो गेल्यार 4,000 रुपये कलेक्शन वय 4,000 कलेक्शन 4,000. पूण तुका कलेक्शनाक खर्च जातलो आनी तो म्हाका तांणी काडूंक सांगलो हा, हांव तो खाली म्हजो येसो खर्च मात्र हांव ट्रॅव्हलिंग मात काडटलो ट्रॅव्हलिंग बँकाचें तुका काम आसलें वय वॉलिंटियरशीप तो करतलो एक येजमान पुरपुरतली ना त्या विशयान म्हाका येजमानीन बरो सहकार तिने केदाळाय म्हाका तशें सांगून हांवें तूं कामाक ती करनाका म्हणून कर प्रोत्साहन तूं खंय रावतलो इथं दाळा घाटकोपर घाटकोपर म्हळ्यार तुज्या लागीं त्या ब्रँचच्या लागीं ब्रँचा लागीं सर 77 मुलुंडाक गेलो मागीर मुलून त्याच्या उपरांत सभाबन मागीर घाटकोपरा उपरांत मुलुंड येतात 4 स्टेशनां उपरांत सभाबन मागीर डेव्हलप जालें ते करून कोंकणीचे बॉम्बेची त्या जाल्याची स्थिती कशी आली कार्यक्रमां या कशें आले सांग कार्यक्रमा विशीं सांगचें बॉम्बे जाल्यार कितले वर्सां आलो ते कोंकणीचें काम करणं बॉम्बेंत हांव सादारण एक कंटिन्युअली काम केलां म्हळ्यार 30 वर्सां खंडीत धरयत 30 वर्सांचो वावर हांवें कोंकणींत केला त्या दाळ्यात बरयतलोय त्या दाळ्यात ती पत्रांक 30 वर्सां पत्रांक मंगळूरच्या पत्रांक तूं एक पाटी सोकोणो वय त्या दाळा म्हळ्यार तशी परिस्थिती आसली म्हळ्यार तांकां एक पातिनेचो मनीस जाय आसलो कलेक्ट केले पयशे गांवाक पावत वय गांवाक पावत जाय आसले आनी न्ही 1-2 पत्रांक म्हाका दिसता मित्राचे संपादकपण चेंज जाल्या उपरांत तांकां ते न्यूज पेपर ऑस्टीन गे उपरांत आयलो ऑस्टीन आयलो मागीर ताच्या उपरांत डॉल्फी आसलो म्हाका आतां सारको उडास ना पूण तेंचे न्यूज प्रिंट पेपर बॉम्बे येताना हांव तांकां धाडटालो म्हळ्यार तांकां ऑर्डर प्लेस करतालो ते तांकां धाडटालो तांकां बॉम्बे येता न्यूज प्रिंट येताले तेय बॅकअपार तूं काम करतलो वय आनीक सगळे दुकानदार म्हाका वळखीचे म्हाका चड वेळ राखोवंक करिनातले गेल्या तक्षण पयशे एकावंट दिताले राखोवंक आनी काय ना पयलीं बंडल रबर बँड घालून पूण जायते फावटी हांवें आयकना ते पयल्यानी गेल्ल्या वेळार आज ना फाल्यां ये आतां कलेक्शन आज इल्लें उण्या अशें म्हणून धाडिल्लें आसा पूण म्हज्या मट्टाक 50 आनी 4 दुकानांनी हांव भोंवतालो सगळ्यांनी गेदाळे म्हाका तुजे पयशे बांदून दवरतले वय वय तांकां गोत्तालें हांव खंय काम करता आनी हांव कसो येता म्हणून वय वय तुजे वॉलिंटियरशिपाचे कितले काम करताले बॉम्बेंत मागीर कोंकणीची एक्टिविटी त्या दाळा कितें जाल्यो त्या वेळार नाटकांचें पिशें लोकांक मस्त आसलें सेंट मेरीज हॉल आनी दोबितालाव तें ओपन एअर थिएटर बँड्राचें ओपन एअर थिएटर राणी बागेंतलें थिएटर ह्या हातून केदाळा ड्रामा जावनूच आसतले पावस सोडून पावस एक सोडून बाकीच्या दिसांनी ड्रामा जावनूच आसले युनियन येतरना फातिमा युनियन बाम्साचें नाटक किरें नांवाचो नाटक पंगड
मागीर सुमार नाटक पंगड आसले थोडे फाटी एका दिसा दोन नाटकूय दवरताले होय की त्या वेळार थोड्यांनी म्हणचे आसले ह्या मोस्त्रान आड पाय दिवंक दवरला म्हणचे आसले दोघांचे म्हळ्यार दोन विंगड ग्रुपांचे वय दोन विंगड करचे पूण तसले सन्निवेशन हाडोवचे खातीर मुस्तुदानांनी वावर केला दोन्ही एक दोन फावटी मात्र एकाच वेळार एका दोन जाग्यांनी नाटक फुल जाताले की फुल दोन्हीकडे जाता फुल जाताले आता तू रगळे कितें रगळे म्हळ्यार आमचे चिंता भाशें आसा नाही रगळे कितें आतां तुका 1000 लोकांक नाटक पळोवंक जाय जाल्यार एक आयतारा थंय 500 हॉल हांगा 500 हॉल जाल्यार दोन सेपरेट दवरला कितें रगळे येतात वय पूण आमच्या सडाव तो प्रोड्युसरांचे नाटक प्रेझेंट करतल्यांचे चिंता कशें जाता म्हज्या नाटका दीस तासो नाटक आसना हें चिंता आनी एक आसा न्हय तासो म्हूण न्हय आनी एक आसा आनी एक आसना दिसा तशें चिंताप आसल्यान मनस्ताप घडयेन उब जातालो पूण दोनी कडेन फूल जाता जाल्यार म्हाका कांय दिसना कितें तें लायक कित्याक म्हळ्यार कोडयाळांत एक 15 टॉकीज आहल्यार सगळे टॉकीजांनी विंगड विंगड फिल्मां विंगड फिल्मां पळय हय पूण हांगा काय जाता नाटक म्हळ्यार खेळोन दाखोवचो नाटक म्हणटास थोडे एक्टर ते असतात थोडे एक्टर हांगा असतात एक्टरांचे समस्या तांचे असतात एक ब्रेक काढ घ्या कोंकणी भाशेंत एकत्र कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा नवीन कुलशेकर आणि मुंबईत कितें कोंकणीची एक्टिविटी ताच्या पटलो एक पटी सकून सुमार 30 ते 40 वर्सां पर्यंत म्हणून आमकां कळीत आसलें आनी तो काय म्हणटा तो वर्जिन म्हणटा कोणाय ताका सड्डकय टॅप करून तितलो पाप तो कित्याक म्हळ्यार आपयल्यार म्हाका आपोवना म्हणजे जालो न्हय तो ते काम करतलो तेणे करून आमकां बावड आसा हांवें लिस्ट कर दवरल्यान तो म्हाका सभा मेळ्ळा राव आपली सगळ्या पळ्या बिफोर कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काढ घेता स्वागत मगोचर कोंकणी भाशेंतली एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा नवीन कुलशेकर आल्वारीस आमचो लॉरन्स आल्वारीस ताचें नांव आनीक आपोलीन आल्वारीस आमच्या सांगात आसात आमी मुंबईच्या नाटका विशयांत मुंबईच्या साहित्या विशयांत उलयतना मुंबयांत तो आसतना ताणें बूक बरयल्ले आसात ताचे हांवें म्हळें सुमार 17 बूक रे 17 बूक आनी कलासागर प्रकाशन म्हणून ताचें प्रकाशन करून ताणें प्रकट केल्ले आसात ताच्या उपरांत तितले मात न्ही ताणें नाटकुळे बरयल्ले आसात मुस्तुडांगे विशयी गोत्र कित्याक म्हळ्यार तो पापा ताचे कडेन मुस्तुड गोत्र सांग तुजे कितले बूक कशे खंयचे बूक खंयचे नोमणेचे बूक चडावत म्हजे बूक सामाजीक विशयाचेर आनी दुसऱ्या नंबर आमचे डिटेक्टीव म्हजो पयलो बूक डिटेक्टिव्स तुजेच खातीर म्हणल्या नांवार हांवें बरयल्लो तो सादारण 1967 म्हणून दिसता तो म्हाका आतां सारको उडासना पूण तो बूक सिंपल लँग्वेज लोकांक सगळ्यांनी कांयच केलो तो 1000 प्रत्यो एका म्हयन्या भितर विकून गेल्ल्यो तुका लाभ जाला म्हाका लाभ जाला की कितलो जाला तुज्या बुकाक तुजी रेट कितली आसली 5 रुपये 15 रुपये म्हणून दिसता रेट हांव 5 रुपये म्हणटा तूं 15 म्हळ्यार बरे पयशे केले ते म्हण येता तूं काय ना त्या वेळार मोल उणें आसलें तें जाल्यार लोक काण घेतालो आनी सडावत आमचे घरांनी काम करची आनी टॅक्सी ड्रायव्हर तांणी आमचे बॉम्बेत आमचो गांवचो लोक मस्त आसलो हय मस्त आसलो आतां 17 बूक जाल्या उपरांत नाटक बरयलें तुवें हय म्हणजे 2 व्हडले नाटक एक तो मोगासो पिसो ताची 2 प्रदर्शनां मुलुंडांत जाल्यांत मुंबयत आसतना बॉम्बेंत आसतनाच तांतो मोगासो पिसो इल्लोसो डिटेक्टीव आसा तांतो एक बरो विशय एका पिशाच्या जिणेचे वयर तो आटापून आसलो तुका कितले ड्रामा म्हणजे ड्रामा ओट्टूक ड्रामा 5 व्हड ड्रामा आनीक धाकटे नाटकुळे सादारण प्रदर्शीत जाल्ले नाटकुळे 100 आसात तांतू प्रकट करूं न्हय हांवें प्रिंट करून प्रकट करूं ना कोंकणी नाटक सभे कडेन डॉन बॉस्को हॉलांत कोंकणी
नाटकाचे भंडार म्हण आसा वय आनीक थंय कशें गी म्हळ्यार तुमचे नाटक थंय जमो केलें जाल्यार तुमकां कोणी येवन थंयच्यान व्हरतीत जाल्यार तुमकां तुमची रॉयल्टी पावोवची वेवस्था जाता आनीक थंय तुमचे हस्तप्रती आमी प्रिजर्व करता जमोन दवरतात हाच प्रती केदाळे आमी प्रिजर्व करून दवरता सुमार आमचे कडेन ऑलरेडी एक 250-300 नाटक आसात हो विंगड विंगड दळाचे आसात आनीक लिस्ट आसा आमचे कडेन येवन व्हरतात बरी नाटक गजाल, उत्सव, बरी बरे. गजाल. नाटक भंडार कोंकणी नाटक भंडार म्हणून आतां रिनोवेशन जाल्या उपरांत परत ताका एक बरी एक वेवस्था म्हळ्यार पाड जायनातल्या बरी आनी परत वय वय आतां सांग तूं म्हाका तूं गोवन एक्सेंट म्हळ्यार ज्या मांडून हाडटा म्हणच्याक घडून हाडटा वय. अशें पुरा बरोवन रोमी लिपींत आनी देवनागरी लिपींत ती बरयतलोय वय वय खंयच्या पेपरांनी बरयतलोय म्हळ्यार म्हणजे गोवन रिव्ह्यू म्हणलें पावस डिकोस्ताचें एक पत्र आसलें म्हयन्यावर आनी तो म्हजो फ्रेंड जाल्ल्यान तो म्हाका केदाळे म्हणटालो तूं कन्नडी लिपींत बरयताय म्हज्या पत्राक बरय म्हणून तशें हांव ताका मागीर बरोवंक सुरू केलें खंयच्या लिपींत तें रोमी लिपींत रोमी लिपींत वय मागीर तुमी तुका चिंतूंक रोमी लिपी पळय, बरी रोमी बरोवंक रोमी जाता एक पटी तुमी खंयचो एक बूक वाचशात जाल्यार दुसरे पटी तुमीच बरोवंक शकतल्यात रोमी लिपींत कोंकणी बरोवंक सुलभ आनीक कोंकणी कन्नड लिपी नेना आसल्यांक वाचूंक सुलभ हो वैगी इतलेंच कितें म्हळ्यार आतां समज आतां थोड्यांनी सुरू केलां कित्याक म्हणल्यार असो स्पेलिंग KITYAK घालतात वो करेक्ट शब्द न्हय नाही करेक्ट वैगी नाही म्हणच्यावर नाही मूळ शब्द नाही मूळ शब्द मूळ शब्द न्हय नाही. रोमी लिपीन बरोवचें KITEAK कित्याक वो मूळ शब्द KI KITEAK कित्याक कित्याक तें आमी उच्चार करतना कित्याक म्हणून गोंयकार सारको उच्चार करतात तू जा बरोवन तू जा म्हणल्या बरी वय वय आतां तुज्या बरें आतां तुज्या म्हळें TUJEA तुज्या तो करेक्ट शब्द वय तशें तशें नाही वय आतां 100 आमी हांगा गांवचे आमचे कोंकणी बरयतात 100 SHEMBHOR पूण तांतू रोमी लिपींत बरयतना XEMB 100 वय MB X स्टार्ट करतात वय पोर कित्याक हांव रोमी लिपीचे कोणा कडेन हांव उलयतना तांणी गोवाच्यानी म्हाका सांगतना ते एक्स जावन स्टार्ट कर म्हाका सांगलें वय वय 100 प्रत्यो जायचे म्हूण ताणें म्हाका बरयलें त्याच प्रमाणे नागरी लिपी बरोवंक सुलभ हर एका इस्कालांनी हिंदी शिकल्ल्या भुरग्याक नागरी लिपीन कोंकणी वाचूंक सुलभ आमी कित्याक की आमचे मंगळूरकार नागरी लिपीक पयस करतात पूण हिंदी उलयतात हिंदी वाचतात हिंदी आनी कन्नडा वाचतल्यांक कन्नड लिपींतली कोंकणी वाचूंक जाता नागरी लिपींतली कोंकणी वाचूंकय जाता प्रयत्न करूंक जाय तितल्यांत पयलें एक दिसा तुमकां कश्ट जातालें पूण दुसऱ्या दिसा तुमी म्हणटले आतां आमी नागरीत वाचया म्हणून तुमकां मराठी बॅकग्रावंडाच्यान सुलाभ कोण ना म्हणल्यार बरी एक वाद आसा तशें कांय ना तुका सांगूंक जाल्यार बॉम्बेंत हांव पावल्ल्यात म्हयन्यांत एकाच म्हयन्या भितर हिंदी आनी मराठी शिकोवन परीक्षा दिवन पास जाल्लो हय गे वय तुजी साधना सुमार आसा भुरग्यांक हिंदी मराठी ताणें शिकयलें आनी म्हज्या भुरग्यांक हिंदी आनी मराठी सब्जेक्ट हांवें तांकां शिकयलां तांच्या मॅट्रीक जाता पर्यंत ಮೊದಲ ಗುರು ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಂದೆಯ ಮೊದಲ ಗುರು ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಗುರು इतलेंच न्ही JB सिक्वेरा देवादीन JB सिक्वेरा ताचे मुखावरा मावळा म्हणले 3 बुकात व्हडले ग्रंथ ते 70 आनी 5000 वाक्यांत तांतू आसात ती कितल्या जाणांनी वाचल्यान म्हणल्यार आमकां कळीत ना ಮುಖಾವರ आनी मावळा आणि मावळा होय ते ताचे देवनागरी लिपी आनीक रोमी लिपींत हांवें करून दिलां ताका बाय कोणी तुझ्या भाषे वयच्यान कोणी अनुमान बघतो जाल्यार तातूंत चेक करियत हांव वर्त म्हणून होय करयत हय ताचे थोडे कविता बुकी हांवें देवनागरींत बरोवन दिल्यात त्या वेळा बरोवचे आतां बरें लिपी अंतर नातलें वय लिपी अंतर नासलें सॉफ्टवेअर नातलें आतां बरें लिपी अंतर आतां सॉफ्टवेअर आसा पूण सॉफ्टवेअर कितल्या मट्टाक तें सारकें म्हूण सांगूंक जायना कित्याक हांवें पळयलां लिपी अंतर सॉफ्टवेअरांतल्यान प्रती काडना आनी ओरिजिनल प्रती दवरून तें पळयतना हर एका शब्दाक आमी करेक्शन करूंकूच जाय पडटा
हो 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 म्हणजे आता गोवाच्या मनशाने वाशीचे जाल्यार तुवें करेक्शन करी करेक्शन करीचेच पडटा आनी कित्याक खंय कॅपिटल जाय अक्षर खंयचे एक नांवाचें अक्षर कॅपिटल जाय तें कॅपिटल अक्षर थंय येना हो तें धाकटें अक्षरच येता आं. तर वाचतलो कसो वाचतलो वय ताका ते सेंटेन्साचे आरंभ म्हणून कळना हां कळना हां 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 लिप्या तरेचे प्रॉब्लेम ते आं म्हाजो सॉफ्टवेअर आसा पूण इल्लें हार्डवेअर कित्याक म्हळ्यार हांवें देवादीन पावल मोरस असो एक बूक लिप्यांतर करून नागरींत म्हजे कडेन करेक्शनाक आयिल्लो हांवें ते 4 पेजी वाचून तूं करेक्शन करतना म्हणलें हाच्या बदला हांव तुका बरोवन टायप करून दिल्यार तो म्हण तुका इजी जातो म्हणलें हांवें ताका वय की हां इतले कश्ट आसात त्या लिप्यांतर वर्कान तातूंत आनीकय सुदारण करयेत तांणी हां 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 आनीकय सुदारण केल्यार युजफूल युजफूल आसा वय, न्ही वय. मागीर मागीर तूं खंयच्या खंयच्या पत्रांनी काम केलाय सांग म्हाका तूं पत्रांची नांवां सांगते तोच हां तस सांगचें जाल्यार कित्याक आल्या पत्रांक पुरो बरयलाय म्हणल्यार गोत आसा म्हाका वय वय म्हज्या सुरवात जाली पैनारी मित्र जेलो काणीक सांकळ ताच्या उपरांत नामान बाळोक जेजू ते आतां लेटेस्ट ते latest. तुज्या त्या लेखार सांगताळे लेटेस्ट म्हळ्यार ताची 10 वर्सां उतरल्यात पूण तुज्या लेखार लेटेस्ट तूं 50 वर्सां भरलो उमाळो ताच्या उपरांत जिवीत मागीर उदेव ह्या पत्रांनी हांव बरयलां राखणो राखणो राखणोन तो लेटली राखणोन हांव लेटली म्हळ्यार सादारण फाटल्या 15 वर्सांत ताच्या पयलीं हांव बरयनासलो राखण्याक हो वय की बरयल्ली म्हळ्यार एक कादंबरी ती 7 अंके पब्लीश जाल्ली एक नवो अध्याय म्हणून ती एक मात्र हां 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 ती मात पब्लीश हय ताच्या उपरांत गांवांत येवन सेटल जाल्या उपरांत हांव सराग बरयतालो राखण्याक हां तशें म्हळ्यार तुका पर्सनली मेळोंक जातालें वय वय पर्सनली मेळोंक येतालो एडिटर म्हजे लागीं बरें आसले आनी थोडी एडिटर बरे आसाचे पडटात की पब्लिशाचे खंडीत एडिटर बरेच आसा जाय आनी एक सांगता रेमण तुका आमच्या कोंकणी पत्रांनी जे संपादक वावर करतात जितल्या लेखकांक ते वयर हाडतात तांची लेखनां तीच गुण वयर हाडतात तांकां मान मेळना करेक्ट एक ब्रेक काढून घ्या कोंकणी भाषेत लेखक कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा नवीन कुलशेखर लॉरेन्स अर्नोलिस म्हणून त्याचे ओरिजिनल नाव आणि अपोलिना लॉरेन्सची पत्नी असा तर राव आमच्या सगळा पळ्या मी फॉर कोंकणी भाषेत एक ब्रेक काढून गेल्या उपरांत एकच अंक असो राव आमच्या सगळा एक ब्रेक काढून घेता स्वागत बघा जरा कोणी भाषेतली एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा नवीन कुलशेखर आणि नवीन कुलशेखर म्हळ्यार कोंकणीचो एक व्हड भंडार आणि त्याच्याकडे साहित्या विशयांत आणि साहित्यांत थाच्या काळाचेर फाटल्या 50 वर्सांनी आणि 60 वर्सांनी कोण पुरो आसले म्हणल्यांची नांवां पटा 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 तितली मेमोरी आहा म्हजे कडेन उपरांत तितली मेमोरी ताचे कडेन आसा कित्याक म्हळ्यार हांव गार्नियर घालता तो गार्नियर घालना जाल्यार उरल्या आवड चिंता तिच्या कडेन लिहून या घेऊन तिने गार्नियर घाला सगळा ते तुझे पळय काय होतं त्या आता एक्सपिरियन्स म्हणजे तिथे डॉल्फी टुकाव असताना मुस्तोणांचे आतांचे सुमार जण आता कोण बरें आता ते आमी ती दितले डॉल्फी म्हाका सांगून दितलो ना डॉल्फी काशी हांव सांगून दितलो ती दितलो ताणी थोडे फावटी आमकां कालेंगी म्हणल्या आतांय थोडे फावटी बरें तरा कालेंगी तोंडा बयले म्हणटात ते कशे म्हळ्यार तूं संपादकांनी सुद्दां राखले कशे तुका काय कळ्ळें नाही म्हाका कळ्ळें म्हळ्यार आमचे थोडे संपादक तांचो वावर हांव पळोवन तासा म्हणून ते एक दिवो संपादक आसूं या आमचो दिर्वी असो संपादक आसूं या आनी हेर तरणाटे संपादक यात थोडे बरे Enthusiastic जावन काम करता. एकदम जोसान काम करचे थोडे संपादक आसात पूण तांणी करची मिनत आमकां कळीत आसा पूण आमच्या समाजाक कितली कळीत आसा तें कळीत ना कित्याक समाज तांकां लेखिना हें हांव जाणा हांव ही एक संपादक डिपार्टमेंटान काम करनासलो मनीस म्हज्या हातांत साबार जण वयर आयिल्ले आसात तांकां हांवें
तांच्या बरपाणी मजत करणं तांकां सुदरावण या तांकां पाट तापडून वयर हाडिल्ले आसात पूण ते आमकां सगळ्यांक विसरल्यात. नाही ते कशें जाता की म्हळ्यार आमच्या समाजात थोडे पटी काले की म्हळ्यार आमचो कोंकणी लोक क्रिस्तांव लोक कोडयाळचो बरो कोंकणी कोळा GSB बरें पोर हांव म्हाका आमच्या व्यंकटेश बाळगाडे उलयतलो कोडयाळ खबर आमगेले आनी तुमगेले एकूच माराय आपलो कशें म्हळ्यार मुस्तपटी कालें की म्हळ्यार आतां तूं बरो मनीस हांव तिके पाड मनीस तूं हांव कालें करता की म्हळ्यार तूं वेच्या पयलें ताच्या काना कालें म्हण सांगून सोडटा तुका दिनातले बरें तितलें मात न्ही दिवचे बरें म्हाकाच मेळचें म्हण सांगता आनी तुज्या विशयान चल्ल म्हणटात म्हळ्यार केन्ना आमच्या समाजाचे मुस्तू दोनूय समाज तो म्हणटा कोंकणी आमगेले काही विशेष ना रे तुमगेले बरीच म्हणून म्हणजे आमी तशें म्हळ्यार एक वर्ग आसा तो वर्ग काले करता की म्हळ्यार निज काम करतलो वर्ग काम करतेच वता आनी एक वर्ग काले करता कणग्यो कंटलो दुसरोच बेल लायतलो दुसरोच एक्चुअली साहित्य करतलो साहित्य रचतलो आनी साहित्याचें काम करतलो पयशे विचारूंक वचना पूण आनी कोणगी संघटक गी आनी कोणगी आसा कदेरार बसोवंक चिंतो तो आले पुरा घरपूर गाणी घेवन आपल्या कदेरार बसता आनी साहित्यीक आपले इल्ले दिल्ले करता ते सकट समाज न्ही हांवें ಎಂತ उरल्या समाजाक कोंकणी समाजाक मात न्ही उरल्या समाजा कडेन कितें म्हळ्यार हांव जर्नलिस्ट जाल्यार सकट समाजा कडेन आसता जाल्यार ताणी म्हणजे तितल्यांत आलवार सांग ताणी म्हणजे इतल्यांत निकले टावले मार्रे निम्मल्ले ಆಗ್ಬೋದು मार्रे नम्मले म्हळ्यार तुमच्या दिता आतां म्हणून पूण दूख सगळ्यांची तशें हांव मराठी ड्रामा सर्कलांत म्हणजे थोडे वळखीचे आसले मराठी साहित्यांत हांवें म्हणजे बरप जालां जनसत्ता लोकसत्ता ह्या पत्रांनी हांवें बरयलां वय ब्लिट्ज करंट मराठी आवृत्तीन ती हांव बरयतालो आनीक इंग्लीश पत्रांनी हांव बॉम्बेंत आसतना बरयतालो कर्नाटका मल्ला म्हणलें कोंकणींत ताच्या पत्रार एक विशेष संगत म्हळ्यार एक परिशद बॉम्बेंत जाल्ल्या वेळार कोंकणी विशयांत एक फूल पेज बरोवन दिलें ताच्या पेपरार ताणें कोंकणींतच प्रकट केलो पालताडी तो आमचो ताचो भाव मुजेवट काम करता मुजेवट म्हळ्यार आमी सांगता कंटेम्पररी सो तितलो सपोर्ट म्हाका तांचे तोन मेळ्ळा आनी म्हाका सपोर्ट केल्ले आमच्या कोंकणींतले मस्त आसात देवादीन GMB JB मोरायस मौरीस काब्राल हाच्या सांगात हांवें नाटकांत एक्ट केलां GMBच्या नाटकांत हांवें एक्ट केलां तेय सोरना कितल्या नाटकांनी एक्ट केलें तुवें नाटक बरोवचें तूं एक वाट बॉम्बेंत गांवांत आसतना एक 4 नाटकांनी केलां बॉम्बेंत आसतना एक 4 नाटकांनी 8 आनी गांवांत आयल्या उपरांत एक 2 नाटकांनी म्हज्या पतीन एक्ट केला इमाज ड्रामा हांवें बरयल्लो जॉन पेर्मनरान तो डायरेक्ट केल्लो आनी तान तो हिने पात्र अशें म्हजो कोंकणीचो वावर म्हज्या मट्टाक हांव सॅटिस्फाय आसा कित्याक खंयच्याय विशयाचेर हांव आशेवं ना तेंत म्हळ्यार तुका म्हळ्यार बरें सगळ्यांनी सांगता गाणयाचें कित्याक म्हळ्यार तूं पयशे गाणी म्हाका तृप्ती आसा येदोळ केल्ल्या काम हांवें केल्ल्या कामाक म्हाका तृप्ती आसा जायत्यांनी म्हाका फोनाद्वारे वगळशिल्लेंय आसा आतां इवन आमचे याजक वर्ग तेय म्हाका खंय मेळ्ळ्यार नवीन कसो आसा तूं तुजें बरपां बरीं येतात म्हणले याजक आसात थोड्या विशयांनी हांव बरयतना तांकां तीक लागल्यार ते म्हाका सपोर्ट करतात अशें आनी एक कितें म्हळ्यार कोंकणींत आमी खंयचेय तिखसाणेचें बरोवंक पाटी करता कित्याक भियेता ते भियेल्ले वरी आमच्या समाजांतले जायते अवगुण भितर लिपोवन दवरतात ते सुदराचे जाल्यार आमी उक्तें जायचें ते दोन वांटे हांव गुणा आपूण म्हणून हांव गुणा आमी उक्ते जाल्यार आमचे समाज सुदरोंक खंडीत सुदारता म्हळ्यार आमच्या साहित्यानी लेखकांनी उक्त्यान थोडे इश्यू बरयचे न्ही गे बरयचे आनी
थोड्यांचो सिद्धांत आसता म्हणजे हो एक सिद्धांत आसा म्हजें पत्र ह्या सिद्धांता कालच हांव तें चलयतलो म्हणून रावल्यार हे मात हांवें बरोवचें वय. बरें जाल्यार आनी वायट जाल्यार आनी तेंच तेंच तें उपकाराक पडचें ना आयच्या पर्टिक्युलरली आयच्या डिजिटल ह्या वातावरणांत आमकां डिजिटल रुपार विविध बरपां विविध विशय विविध समस्या ते कशे आनी सॉल्व करचे तें पुरो जाय कोंकणीक भविश्य आसा भविश्य खंडीत आसा मरना खंडीत कोंकणी मरणा फाटल्या पत्रिकोद्यमी मरना म्हज्या कोंकणी वावराच्या दिसा हांव आयकोन आसा खंय गेल्यार थोड्यांनी म्हणचें आसा कोंकणी आतां फाल्यां परवां मरता म्हणून आतां 60 आनी 5 वर्सां जालीं कांय जावना हे धर्मसरी कोंकणी आसा 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 102 नॉट आउट तूं Not out. तुजी आलोचना 102 नॉट आउट वय तशें हांवें म्हणचे म्हजो उलो इतलोच तुमी घरांनी कोंकणी उलया कोंकणी मनीस मेळटना कोंकणींत उलया तुमच्या फुडारा खातीर खंयचीय भास शिका कांय प्रॉब्लेम नात कित्याक आज घरचो इंग्लीश कंप्युटर जाल्यार डिजिटल तें पुरा इंग्लिशान चलता शिका तातूंत काम करा फुडार जोडा सगळें करा पूण कोंकणीक विसर नाका तशेंच आज हांव उपकार बावडटा म्हाका वयर येवं कुकुम केल्ल्या सर्व बरेणारांचो जे देवादीन जाल्यार तांचो आनी आतां आसात तांचो तरणाट्यांचो मलगड्यांचोय हांव उपकार बावडटां आनी प्रत्येक जावन रे म्हणटाचो कित्याक म्हळ्यार हांव एक कोण शांत आसलो आज म्हाका तांणी ह्या 170 आनी 8व्या एपिसोडांत मुखार हाडून तुमचे मुखार उबो केला त्या खातीर कोंकणी भाशेंतले नेकेत्रा तुमी आज त्या खातीर हांव आनी म्हजी पतीन देव बरें करूं म्हणटा कोंकणी भाशेंतले नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमात तुमी येवन ह्या एपिसोडांत एक जीव बरोवल्या खातीर लॉरन्स आल्वारेस नवीन कुलशेकर आनी कापोलीन आल्वारेस तुमकां देव बरें करूं म्हणटना तो सोरेस्पर देव आमी पातयेचो देव तुमकां आयुर आरोग्य भाग्य पुराय मुखल्या जिवितांत मेळोन त्या बरी करूं दी आनी तुमकां सोरू सुख शांतीन सांबाळून दी म्हणून सोरू दर्शकाच्या तर्फे तुमकां मागता देव बरें ह्या कार्यक्रमात आमच्या मदें नवीन कुलशेकरांची पत्नी आसली तुमी 1 घंटोभर बसून तांकां आयकले तांचो विशय एक्सटेन्सिवनेस तुमी पळयले तुमकां हरी एक ब्रेस्त्र ह्या कोंकणी भाशेंतल्या नेकेत्रा कार्यक्रमाक राखो रावल्या खातीर देव बरें म्हणटा आनी लक्ष्मण कुंदरानीच्या सांगात्यांक V4 न्यूज टेक्निकल टिमाकी देव बरें म्हणटा आनीक आयचो एपिसोडाक पुरो ब्रेस्त्र परत मेळटा हांव रेमंडी कुराता कडेन नमस्कार.